नमस्कार. स्पिरिच्युअल रेस फॉर द डे. विष्णून पृथ्वी वेरे अवतार घेतना आदिशेष सांगता हांव तुका लोटयता म्हणून सांगून तशी विष्णू कृष्ण जालो वडारी आदिशेष बलराम जालो. विष्णू राम जालो वडारी आदिशेष लक्ष्मण जालो. ते भब्बावांगेले एक संबंधशी दाखयता आनी आमकां गोत आसा लक्ष्मणाला अम्मा सुमित्रा आणि समुद्र मंथन आणि आत्ताचे सुमात्रा हे सगळी एक गी म्हणून आमकां दिसता आसता कित्या म्हळ्यार सुमात्रा अर्थक्वेक जोन थंय समुद्रातला म्हळ्यार समुद्रातल म्हळ्यार नागलोक म्हणटाली थंय अर्थक्वेक मोर देन 7.5 रिक्टर स्केलार या 8 रिक्टर स्केलार आयल म्हूण जाल्यार फर्स्ट ते उद्दाक तांडून घेता. उद्दा तांडून घेतना हांगा साकून उद्दा सगळे म्हापशे वता लायक अरेबियन सीस उद्दा म्हापशे वता बे ऑफ बेंगाल साकून उद्दा सी थंय वता आनी थंय सुमात्रा लागीं एक डिप्प जाता आनी उद्दा सगळें तांडून डिप्प येता. तदनंतर एक नाग अशी येवन ते सुनामी जावन येता. आमकां दिसता कांय ते लास्ट सुनामी आयिल्ले वडारी न्यूजपेपर सगळी रिपोर्ट आशिल्लो इट वॉज कमिंग लायक अ हिसिंग कोब्रा म्हणून सांगून. व्हेरी इंटरेस्टिंग फॅक्ट सायंटिफिकली समुद्राचे तळ म्हळ्यार आमी ते नागलोक म्हणीत या पाताळ लोक म्हणीत ते तळ एक्चुअली ताजी सरफेस अनइवन आसा देखून 7.58 अर्थक्वेक सुमात्रा आयल कुडे द फर्स्ट वेव हिट जावचे जागो तुमकां कळ्ळा भारी अद्भुत दिसताले नागपट्टणम. मागीर सुनामी वेव्स येवन हिट केले लास्ट टायम एंटायर नागोर डिस्ट्रिक्ट मागीर नागरकोइल एरिया हंगा केरळांतू करिनागपल्ली म्हणल्या जागांतूय ಸ್ವಲ್ಪ उद्दा सगळे येवन मारून आसले आसा आनी समुद्रूय म्हापशे कमटाबडी 1-2 किलोमीटर म्हापशे गेला म्हणून दिसता. आमकां दिसची कसं म्हळ्यार हे सगळे आलोचन करतना कांय परशुरामान तागेले ॲक्स उड्डेले वडारी कांय व्हड अर्थक्वेक जावन येवन समुद्र म्हापशे गेलेले की म्हणल्यार सायंटिफिकली आमी कंपेर करीत. ऑफकोर्स परशुरामाले जन्म तागेले अन्नाले विशय भृगुवंश हे सगळे पळयतना आमकां दिसता आसा की परशुरामाले आनी परशुरामाले क्षेत्र ताणें केलेले क्षेत्र सकडी ताणें प्रतिश्ठ केलेले क्षेत्र सकडी पळयतना आमकां दिसता परशुरामा जिवीत जावन आताय आनी तो एक चिरंजीवी जाल्लो आसा देखून आमकां कळटा तागेले वास आशिल्ले. तशीच सायंटिफिकली समुद्रान म्हापशे गेलेले वडारी कांय अर्थक्वेक आयले की आमकां दिसता एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जाले की म्हूण दिसता. म्हळ्यार आतां इंडोनेशियांतू रामायणा ते तांचे हिंदू टेम्पल्स सगळे पळयतना थायलँडांतू आनी इंडोनेशियाचो सगळे पळयतना आनी तांगेले इवन एअरलायन्स आतां गरुडा एअरलायन्स म्हण तांणी नांव दवरलें आसा. रामायण आतांय चलतच तांगेले एक ट्रेडिशनल कथा डॅन्स जावन तशें सगळें पळयतना आमकां दिसता आसा काय सगळे इंडिया साकून एक व्हड नॅचरल कॅलॅमिटी येवन हे ड्रिफ्ट जावन गेलेले की म्हणून आमकां दिसता आसा. कसं जाल्यार की आमी नागा पूज केलें म्हणून जाल्यार आमकां भारी चांग नागा निमती आमगेले भितर शक्ती येता म्हणून आमकां दिसता आनी ते नागा आमी पूज केल्यार आमी केन्नाय ते कसलेय कॅलॅमिटी आयल्यार आमी ते कॅलॅमिटी दूर करची शक्ती आमगेले आसतले. तशीच नागाक विश करची शक्ती आसा म्हणून हांव फुडें सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार ते एक मंत्र म्हणटा आमी नागाल मंत्र नवनाग मंत्र म्हणटाय. ओम अनंतम वासुकिं शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालं धृतराष्ट्रं तक्षकं कालिय तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनं सायंकाले पठे नित्य प्रातःकाले विशेषतः तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् म्हणून. तस्य विषभयं नास्ति म्हळ्यार आमगेले भितर कसले विश जेवण आयले जाल्यार कसले विश बायचे कसले थॉट्स जेवो या एनिमिटी जेवो जलसी जेवो कसले विश आमगेले भितर आयले म्हणून जाल्यार ते सकाळ मंत्र वचूंक जाल्यार आमी नागाल मंत्र केले म्हणून जाल्यार आमगेले देह शुद्धी रगत शुद्धी सगळे जावचे चान्स आसा. आमगेले मन शुद्धी जावचे आसा. आमगेले थॉट प्रोसेस चांगली जावचे आसा. सकारात्मक उर्जा म्हणटा पण सकारात्मक शक्ती आमगेले भितर येवचे चान्स आसा. देखून आमी सगळे नागाले पूज करता म्हणून सांगून हांव राबयता Col.Ashok Kini. सगळ्यांक नमस्कार. तुमकां आमगेल चॅनल लायक जाल्यारी आनी सबस्क्रायब करका म्हूण जाल्यारी गुगलांतू आमगेल चॅनल यूट्यूब म्हूण टायप करात नातल्यार यूट्यूबांतू आमगेल चॅनल म्हूण टायप केल्यारी अशी स्क्रीन दिसता. तांतू सबस्क्रायब बटन प्रेस करका आनी बेल आयकन प्रेस केल्यारी आमी कसले नवे व्हिडिओ अपलोड करतना आनी पब्लिश जाताना तुमकां अलर्ट येता. तुमगेल कला तुम्ही आमगेल चॅनलांत प्रस्तुत करका म्हूण जाल्यार
तुमगेल वीडियोज कोंकणी videos@gmail.com आक पेटेयाय. धन्यवाद.